आयज एक खूब इम्पॉर्टंट इशू घेवन येयल्लो आसा हांव. हिंदुस्तानी कॉव्हनंट चर्च जी आसा ती तालिगांव एक तेंची संस्था चालू आसा आनी तेंचे हेड ऑफिस पुना रेजिस्टर आसा आनी तेंचे हांगासर जायते अशे प्रेयर्स ते हांगासर संडे सर्वीस म्हणून जे आसा ते घेतात आनी तेंच्या संस्थेच्या नांवार एक थंय प्रॉपर्टी जी आसा ती तालिगांव आसा आनी अशें जालां की तेंचे कम्युनिटीन तेंकां एक पास्टर अपॉयंट केल्लो. तेजें नांव राम शर्मा आनी राम शर्मा जाका आसा तेजो मिसबिहेवियर आसल्या कारणान तेंच्या ज्या चर्चीचे मेंबर जे आसा तेंच्यांनी तेजेर कंप्लेंट घातलेली आनी त्या कंप्लेनीचेर तेंच्यांनी तेंकां थंयच्यान टर्मिनेट चान्स दिल्लो इम्प्रूव करपाक. ती कॉपी हांवें कंप्लेनीचेर आयज पुलीस कंप्लेंट दिल्ली आहा. त्या कंप्लेनीक हांवें लावन साहेबाक दिल्ली आसा आनी साहेबान म्हाका सांगलां तेजेर आपूण काम करतलो म्हणून. आनी तेका जे मिसबिहेवियराक लागून तेका टर्मिनेट ऑर्डरूय पास केल्ली आहा. थंयच्यान तेका भायर सरून तेजेर तेणें थंयच्यान टर्मिनेट जावचो म्हणून. आतां जाला कितें, तो थंयच्यान टर्मिनेट जावपाक सोदिना. लोकांक कितें आहा ते प्रेयर हॉलाक तेणें लॉक घातला आनी हांगासर आमी धर्मा विरुद्ध कांय उलोवंक येवंक ना. हांगासर आमी उलोवपाक येयला एक मनीसपणाक लागून. मनीसपणान तेंकां तेंचो रायट मेळपाक जाय. कित्याक काय म्हणल्यार सगळ्या अशें गोवोरमेंटान सांगलेलें आसा की जण एकल्याक आपलो धर्म पाळपाची अधिकार आसा. आपलो धर्म जो आसा तो जण एकल्यान पाळूंक जावो. आमी बिसायड कोण फोर्स करना जाल्यार फोर्सफुल्ली जो व्हरता दॅट इज अ क्रायम, दॅट इज अ डिफरंट थिंग. बट हांगा कोणाक फोर्स करूंक ना. हांगा तेंच्यांनी आपलें कितें आहा तें कंटिन्युअसली कितें आहा तें करपाक जाय. म्हणून हांवें ही ऑलरेडी पंजीम पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी पुलिसांनी आमकां बरें सहकार्य दिल्लें आहा. तेन्ना निखील पालेकर हो थंय PI आसा, तेणें आमकां बरें कॉपरेशन दिल्लें आहा. औलादीन खान म्हणून एक PSI आहा, तेणें आमकां तेच्या मार्गदर्शना सकयल तेणें आमकां सांगलां की तुमी वचा आनी डिप्युटी कलेक्टर आसा तेका तुमी एक लेटर बरयात आनी डिप्युटी कलेक्टरा कडल्यान तुमी मार्गदर्शन घेयात आनी हें कितें आहा तें प्रॉब्लेम सोल्युशन करात म्हणून. हांवें इतलेंच सांगपाक ह्या मिडियेचेर ह्या लोकांक हाडलां की ह्या लोकांक खूब त्रास जाल्लो आहा आनी जे जाता तितले बेगीन डिप्युटी कलेक्टरान आमी फाल्यां ताका एप्लिकेशन करतली आनी जाता तितले बेगीन तेणें हेजेर कारवाई करची आनी हेजेर. म्हाजें नांव लक्ष्मण जाधव. हांव 2019च्यान हिंदुस्थानी कॉव्हनंट चर्च तालिगांव त्या जाग्यार हांव प्रेरीक वयतालो आनी खुबशे जण म्हाज्या बरोबर अशे सगळे आमी एकूण कांयतरी 100 जण अशे थंयसर मेंबर आसा आनी तेन्नाच्यान आमी थंयसर संडे टू संडे सारकी प्रेयर घेता आनी आमी 12:30 9 ते 12:30 11 10 1 अशें आमी प्रेयर सोंपोवन आमी घरा आमच्या वयता. आमकां एक न्यू पास्टर 2021 एप्रिलाच्यान थंयसर अपॉयंटमेंट केलेलो संस्थेनी पुण्यासून आनी तांणी येवन आमचे बरोबर सारकें तेजें शिक्षण ना आनी आमचे भितरच झगडे लावपाक आमचे भितरच डिवायड करपाक लागलो. म्हणून आमी कांयच म्हणूंक नासले तरी देखील त्यांनी वचून पुण्याक त्यांनी आमची कंप्लेंट केली हेड ऑफिसाक की त्या लोकांक बरोबर हांव काय रावूं शकना, हांव भायर वता. आनी मागीर तेंच्यांनी सांगलें तूं वच, तुका जर नाका जाल्यार तूं आपणाचो तूं वचूं शकता. पूण तो वचोंक ना. वयल्यान त्यांनी कितें केलें थंयसर सगळे ताळे मारले सगळ्याक आनी आमकां येवंक दिना. केन्ना लायट बंद करता, केन्ना गेटी बंद करता, असो त्रास दिवपाक लागलो. आमचो भावर सगळ्यांचो असल्या कारणान आमी लोकांक आमचेच कितें बरेपणाचे आमी राखून दवरूंक आमी कोणाक कांय सांगोंक ना. आमी प्रेयर करताले आनी येताले. आमी ताका कांय विचारूंक ना, त्रास दिवं ना. वयल्यान तोच आमची कंप्लेंटी जायते फावटी पुलिसान वचून दितालो. हे म्हाका मारून येता, हे म्हाका अशें करून येता. आमचेर पॉयंट घालपाक रेंज करपाक तो सोदतालो. तरी देखील आमी कितेंच कांय करूं ना. देखून आयज आमी काल आमच्या संडेक त्यांनी प्रेयर हॉलाकूच ताळो मारलो आनी त्यांनी आमकां भितर वचूंक दिवंक ना. आमी ताका कांय म्हणूंक ना. आमी संस्थेक आमी फोन केलो आनी तांकां सांगलें की सर आमी आतां प्रेयर खंय करपाची. इतकी वर्सां आमी संडे केन्नाच हॉल बंद नासलो. सर म्हणालो आमी तुमकां हेल्प करता आनी मागीर सरांनी आमकां हेल्प केलो आनी त्यांनी आमकां मागीर तुमचे पर्यंत धाडलो आनी मागीर तुमी आमकां हेल्प करूंक आनी पुलिशेन गेलो आनी मागीर ते आमी पुलिशेन कितें काय केलें तें तुमी सांगलेलेच आसा. आमची इतकीच रिक्वेस्ट आसा की आमकां फकत तो प्रेयरीचो हॉल ओपन करून दिवपाचो जेणे करून आमी थंयसर संडे टू संडे प्रेयर घेताले आनी देवाची आमी आराधना करताले. आमचें सांगणें आसा.